आयज तुम्ही सीएमाक मेळ्ळे कितें सांगला सीएम? एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलेलो की 7th पे एरियास आमकां 34 म्हयने आमगे उरला तो दिवचो आनी ह्या पेन्शन कितें मेळटा तें आमकां पावना 1000 2000 1500 3000 चडांत चड 4000 40 वर्स सर्वीस केली ताका 4000 वयर आनी कोणा मेळना. आतां आमकां सीएमान सांगलां एक्चुअली आमी कितें तरी कितें तरी बरें वायट तरी चिंतून येयल्ले पूण आमकां मदीं सीएमान मेसेज दिली की तुमकां आपण देवळां मेळटा म्हळ्यार आमकां देव न्हू तो गोंयचो देवा कडेन मेळटा म्हणटकूच आमी आनी फुडें कांय करूं शकले ना. म्हणटकीर तेणें सांगल्यार तुमी देवळां बसा आनी तुमकां आयकोन घेता तुमचे कितें मागणें आहात त्यो. म्हणटकीर आतां सीएमान सांगलां मार्च पर्यंत क्लियर करता. मार्च म्हणल्यार 25% क्लियर करता म्हणटा क्लियर करता. ह्या म्हयन्याक 25% एरियस आणि मार्च पर्यंत टोटल क्लियर करता म्हणून स्पेशली रिटायर्ड स्टाफ. इतलो एरियास आशिल्लो टोटल 34 मंथाचो आसा. जानेवारी 16 टू ऑक्टोबर 18. कितले आहा तुमी आज सध्या रिटायर्ड? आमी उणे 400 सुमार आसा. आतां देवान आमकां उतर दिलां. सीएम म्हणल्यार देव आमचो. देवाच्या उतरा उतार दिल्ले आसा. आतां आमी आशेन रावता. हॅपी आसा तुमी? गणपतीच्या देवळान उतार दिवप म्हणल्यार हॅपी आसा. सीएमाच्या उतराचेर विश्वास आसा. आमचो सीएम तो आमचें काम करतलो इतली आमकां गॅरंटी आसा. आनी गणपतीचेर विश्वास दवरता आनी सीएमाचेर विश्वास दवरता. आनी जे कोण आमकां सगळे आमच्या स्टाफान सपोर्ट केला तांकां सगळे आमी देव बरें देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू.